नाहूम प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. शुभ संदेश हाडपी, शांती पुरगोट करपी, दोंगरा वयल्यान पळे धांवून येता निरोपी. जुडा तुज्यो पोरबो सोमरोंबूंक लाग, तुज्यो आंगवण्यो पाड, कित्याक तुजे वाटेंतल्यान खोटो दुस्मान आनीक येवचो वेचो ना. ताचो सारको भस्म जाला. होय, सर्वेस्परान नव्यान लायतलो जाकोबाचो दाका मळो आनी इस्रायलाचो दाका मळो लुटणारांनी ते लुटून व्हेले. तांच्यो कांद्यो मोडून घाल्ल्यो. रोगतान बुडलोल्या शारांचे कोटा फोटींनी भरलोले. लूट मारून गिरेस्त जाल्ले. शीम नासलोल्या चोरयांचे. चाबुकांचे फटके, चोकरांचो खोळ बोबाळ. घोडे फेर मारतात, गाडयो हालतात दोलतात. घोडेश्वर झुजाक वेतात. तलवारी जोगजोगतात, भाले लोकलोकतात. घायल जाल्ल्यांची कातोड, मेल्ल्यांच्यो राशी इस्पा भायर मोडली. ते मोड्यांक आडलोन पडटात. हांव आतां तुजेर घाण ओळशीक ओडटलों. तुजो आब्रुमान काडटलों. तुका सोबे माजार लॉस करतलो आनी तुका पळयतात तितली तुका पाट करून म्हणटलीं. निनिवेचें निसणटन जालां. कोण ताचे चुचुरे दोरीत? ताका बुजवण दिवपी खंय मेळत? देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो भस्म करचो दीस. तांचे निर्मण घडघडीत येता. कारण सर्वेस्पूर आपले पोरचेक नीट करून दितलो. आपल्या चाकरांची तो दया करूंक वेता. जबाब: मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांवूच तो मन आतां ओळखून घेता. म्हज्या वांगडा आनीक देव ना. मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. हांव खास लायता तेन्ना हांवूच बरो करता. जबाब: मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. म्हजी जिगजिगीत तोरसाद पाजून हाडटोच निती वाटेन हांव उबो जातलों. म्हज्या दुस्मानांक नव्यान दाखयतलों. म्हजो द्वेस धरतल्यांक हांव परतून फारीक करतलों. जबाब: मरण धाडटा आनी जिवंत करता तो हांव एकलोच. उद्गार. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. नीती खातीर जी कोण सोंसतात ती खरेंच पागी. सर्गीचें राज खरेंच तांचें. Soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora, soy sorbes fora. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तेन्ना जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाचीच खुशेची वाट सोदची. आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें.
कित्याक जी कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव ओगडायतली, पूण जी कोण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाची बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापाचे मोहिमेंत येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक आपल्या करण्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हांगा आसात तांतलीं कांय जाणां मनशाचो पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदीं मरचे नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आपलो कुरीस उखलचो आनी मोजे फाटल्यान येवचें. नियाळाक आदार खुरीस म्हणल्यार जेजून हाडलोले सोडवणेचे खुणा. खुरीस म्हणल्यार खालतीकायेची, मानाची आनी तुस्त करपाक सारकी व्हडपणाची खुणा. खुरीस म्हणल्यार आमचें जिवीत बदलून देवाचें बोगसोणें मागपाची खुणा. जेजूचे खुर्साक पळोवन आमची मान बागोवन नमस्कार करपाचें क्रिस्तांवाचे सोडवणेचें हात्यार, जाचेर आमच्या सोडवणारान आपलो जीव आमचे खातीर अर्पण केलो. मोगाच्यानो आमच्या जिवितांतले खुरीस जावन आसात कुडी आत्म्याची पिडा, आमचीच घरचीं वायट संवयो, वायट चिंतना, करण्यो आनी पातोग आदी. जेन्ना आमी आमचे खुर्साचेर झुजतांव तेन्ना जेजूचे खुर्साचेर नदर घालुया. क्रिस्ताचें जिवीत आमकां सुरती दितलें, आमचो बरवंसो वाडयतलें. आयचे शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उलो करता आनी म्हणटा, जण एकल्याचो खुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. जेन्ना जेजू क्रिस्त आपल्या दुतां बरोबर बापाचे मोहिमेन येतलो तेन्ना एक एकल्या आपल्या कुरण्या प्रमाणे इनाम दितलो. जेजू सांगतात, चलप सोंपें आसचें ना, पूण एक मात देव आमचे सांगाताक सदांच आसलो, आसा आनीक आसतलो. असल्या बावाटान आमी सगळीं जिवंक जेजू आमच्या जिव्या देवाक चिटकून रावंक फावो. सांत फ्रांसिस्कान गोंयच्या सायबान जेजूचे पवित्र खुर्साचेर नदर थिरावन आपलें जिवीत नसोरलें. शुभ वर्तमान परगटूंक देसा देसांनी भोंवलो. शेवटाक सांताचो मान भोगूंक पावलो. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जिवितांतले सगळे कश्टांचे खुरीस मोगान मेंगून जेजू पाटलावन आमी सगळीं जेजूचो पाटलाव करूंक वावुरया.